सेवेच्या स्पिरितान बरोवन आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बंधपणाच्या स्वादिकेक पटान जमल्या हसून तुका घेव परदान जेजू तुजें जेवण सगळींचें पवित्र देवीक तुजें पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुजें मरण जिविताचें कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण आयच्या ह्या संजेच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक स्वागत हांव म्हणटा आनी आयच्या मिसाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गामी स्थित फेथ शाशा डिसोजा बर्थडे संबंधी मदर तेरेसा वाडो, रेलिशा फेर्नांडीस लानफुल वाडो, देवादीन सिल्वेस्टर कोर्डेरोच्या आत्म्या बसत पहिल्या वर्साच्या उगडासाक मीस पेटयता जुलियाना कोर्डेरो नित्यादार वाडो आनी तशेंच हे मीस आमच्या फिरगजगारांच्या सगळ्यांच्या तेसावां खातीर जावन आसतलें. त्या खातीर आमची तेसावां आमकांच घेवन आमी आयल्या, आमची तेसावां घेवन आयल्या, तर आमची तेसावां ह्या तेसावां सांगाता मेळोवन आमी हे मीस आज भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. आमी सर एका कुटुंबाच्या संध्या बरी मोगान आनी एकवटान सोम्याचें बलिदान भेटोवच्याक हे वेदी बोवारी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां दुस्मानाचो मोग करूंक, तांकां बरें करूंक आनी तांचे पासत मागोवंक उलो दिता. ह्या संवसारान जियेतना विविध कारणां लागून दुस्मानकाय उपजोवचें सहज, पूण क्रिस्तांव जाल्ल्या आमी कोणाय लागीं दुस्मानकाय दवरून जियोंक नजो म्हणजेचो आमकां उलो दिता. जर आमी दुस्मानकाय दवरून जियेता तर आमचें संवसारी जिवीत कश्टांचें, खंती बेजाराचें, नासमाधानाचें जातलें. जर आमी अरेकल्याचो मोग करून जियेता तवळ आमचें जिवीत सुखाचें, संतोशाचें आनी समाधानाचें जावंक पावतलें. देखून ह्या वेळा आमकां कोणाय लागीं दुस्मानकाय आसा जाल्यार तांचो उगडास काडया आनी तांचे पासत मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, दयाळ्या विशयांत, मोगा विशयांत आमी उलयल्या, आयकलें. बोक्सान्या विशयांत आमी आयकलें. आनी तशें आसतना आयची वाचपांचे एका वाक्यान समरायज करचें जाल्यार जसो देव दयाळ जावन आसा तशें तुंय दयाळ जा. आनी आमी दयाळ जाल्यार आतां सांगले सर्व संगती, आयच्या प्रस्तावनान सांगल्यो पुरा सकट संगती खंडीत जावन आमकां फावो जातल्यो. त्या खातीर आमी दयाळ जावया सर्गींच्या बापा बरी. आनी तशेंच हर एकल्याचो मोग करना, राग दवरचें सोडुया, कित्याक रागा वरवीं आमी येदोळसर खंयच्याय मनशान घेतलें कांय ना. बगार ताचे तें एका नमुनेचे पातक मात्र सदां राज करतलें. तर आज देवाची दयाळाय आमी पळोवया आनी आमी दयाळ जावंक शिकया. हे मिसाचे बलिदान फावो परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वपुजार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांकवार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन. सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर. महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वळखता. सोम्या जेसू जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकला स्वता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तुम संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जानवायनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो. हे परी उतराणी तशें करण्यानी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोब्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलेच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. साऊल उठलो आणि इस्रायेलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशां सोवे झिफाच्या आरण्यान दाविदाक सोदूंक भायर सरलो. दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार साऊलाच्या सैनाशी गेले आनी साऊल शिबिरान न्हिदोन आसलेलो तांणी पळयलो. ताजो भालो ताजे तकले लागीं धरणीक तोपोवन दवरलो आनी आब्नेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले. अभिशायन दाविदाक म्हळें, आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घाला. हांव ताका आतां भाल्याच्या एका सुमारान धरणीक खिळायता. हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिशायक म्हळें, ताका मारी नाका, कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिशक्ताचेर हात उबारतल्याक ख्यास्त मेळनासता वसत. दाविदान साऊलाचे तकले लागीं आसलेलो भालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले. कोणीच हें पळयलें ना
वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना कित्याक ते न्हिदोन आसले सर्वेस्परान धाडली घाड न्हीद तांचेर आयिल्ली दावीद उतरून पेले कुशीक गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो तांचे मदें व्हड अंतर आसलें दाविदान जाप दिली हांगा आसा रायाचो भालो तरणाट्या मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवनपणाचे आनी विश्वासीपणाचे फळ दिता कित्याक सर्वेस्परान तुका आस म्हज्या हातान घालो पूण सर्वेस्पराच्या अभिशक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार सर्वेस्पर सगलोस कन्वळो आनी दयाळ सर्वेस्पर सगलोस कन्वळो आनी दयाळ आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक आनी ताचे उपकार केदीस विसरूं नाका सर्वेस्पर सगलोस कन्वळो आनी दयाळ तसो तुजे अपराध बक्षिता सकट पिडांक वखा दिता फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेस्पर सगलोस कन्वळो आनी दयाळ सर्वेस्पर सगलोस कन्वळो आनी दयाळ साम पावलोन कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवीत जालो पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कूड पयली न्ही प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक पयलो मनीस भुमीचो धरणीच्या धुळीचो केल्लो दुसरो मनीस सर्गींतावन आयलो हे भुमीची जावन आसलेले धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा परी सर्गींची जावन आसलेली सर्गार्तावन आयलेल्या मनशा परी जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा तशें सर्गींतावन आयलेल्याचें सारकें आमकां आसतलें देवाचें उतर हें देवा वडपकार तुमकां दिता म्हणटा समी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया पूण
म्हाका खाण दितल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पसत मागा, तुका एक पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूं काडय नाका, तुज्या लागीं विचारतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजी म्हूण कितें आसा तें कोणूय काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें फाटीं बिसार नाका. हेरांनी तुमचें तें कशें चलत जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचें तें चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय गे. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत. पातकी तशें करतात न्हय गे. जाचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां भरवोसो आसा ताका मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासतना उसणें दिया. तोबळ उदंड जावंक पावतलें तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाचीं, कित्याक तो अनुपकारांनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराध म्हणून फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, दयाळ ह्या विशयांत आनी तशेंच मोगा विशयांत आयची 2 वाचपां. सकाळ पयलें सामुएलाच्या ग्रंथांतलें आनी तिसरें लुकाच्या ग्रंथांतलें. आनी तशेंच कोरिंथकारांक पावलो त्या दोनी वाचपांचे सांगाता घालता. सो कितें अनुभव आनी कशें ताणें भोगल्लें भोगाप तें हेरांक पाशार करता म्हूण पळया. पयलो आदाव तो नेचर ह्या ताच्या प्राकृतीक कुडींतावन आयिल्लो, ह्या मातयेचो ताका केल्लो. दुसरो आदाव सर्गिंतान देंवन आयिल्लो आनी त्या खातीर पयलो आदाव तो मातयेचो केल्लो. मातयेक गेलो कित्याक ताणें देवाच्या राजाच्या विरोधचो गेल्लो. आनी दुसरो आदाव सर्गिंतान आयिल्लो आनी तो पाटी सर्गाक गेलो. जेजू क्रिस्ता विशयांत सांग पावल तें सांगता. जेजूक ह्या संवसारांत तो आसता आसतना आनी ताका मोर्न फावो केलें ताच्या दुस्मानांनी आनी सादुसेवांनी आनी फारिजेवांनी याजकांनी मेळोवन ताका नाश केलो. पूण तो नाश जावना. तो सर्गींच्या राजाक सोडून गेलो आनी थंय सर्गींच्या राजांत बापाच्या उजव्याक आजुनूय बसून आसा. आनी कित्या खातीर तो तसो जालो? तो ताका मातयेचो केल्लो न्हय, ताका आत्मीक कुडीचो ह्या सर्गार तावन देवुल्लो तो जावन आसलो आनी त्या खातीर ताका सर्गार व्हेलो. ह्या सर्गार तो चोडून गेलो. आनी हेंत एकच आमकां डिफरन्स 2 आदाव मदें. कितें? एक मातयेचो केल्लो आदाव तो माती खावन गेलो आनी दुसरो सर्गांतान देंवून आयिल्लो तो सर्गार चोडून गेलो. आतां आमची गत कितें गी म्हणून. एकलो आदाव
मातयेचो आयिल्लो मातयेक गेलो. दुसरो आदाम सर्गारतना आयिल्लो सर्गाक गेलो. हांव आनी तूं खंयतान आयिल्ल्या आमी मातयेचेच केल्ले, पूण आमकां मातयेचे केल्ल्याक स्पिरीट देवान दिल्लो. आनी जेजूनच त्या आमी वांजेलांत आयकत हांव जेजून त्या शिसांक दिश्टी पडलो ताळा तो जिवंत जाल्या उपरांत आनी ताणें म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक आनी आपलो उस्वास तांचेर ताणें सोडलो. आनी ते सर मातयेचेच जावन आसले पूण आतां आत्मीक मनीस जावंक पावतात. आनी ते कशें जेजूरो आत्मीक मनीस तो जावन आसलो तशेंच ताच्या स्वासांतल्यान भायर सरलो पवित्र आत्मो तो सगळ्यांक जिवीत दिवंक शकता. हाचे पयले वाचपा तुमी आयकलां जाल्यार त्या पयल्या वाचपांत एक गडीत आसा दावीद आनी साऊल राय. साऊल रायाक दाविदाचेर दुस्मानकाय, दाविदाचेर ताका मोसोर जातालो कित्याक देवान दाविदाचो चड मोग केल्लो. सावलान केल्ल्या पातका खातीर ताका पयस दवरलो आनी ताचें रायपण ताचें ताणें काडलें आनी दाविदाक मारूंक तो सोदतालो आनी त्या खातीर दावीद रानांनी लिपोवन बसलो. आनी साऊल राय तांकां दाविदाक आनी ताच्या सैनिकांक सोदतालो आनी ताका तो मेळोवंक ना. पूण एके राती दावीद कळ्ळें तो खंयसर आसा म्हणून आनी दावीद आनी ताचो सेनाधिपती सांगता गेले आनी वचून पळयतना साऊल राय न्हिदला. ताका जोर न्हीद आयल्या आनी ताचो बालो ताच्याच माथ्या कडेन धरणीक तोपून दवरलो आसलो आनी कळशांत उदक आसलें आनी एक कडेन कित्याक तांकां उदक गरज आसलें ते 3000 शिपाय आसले तांकां उदकाची गरज जाल्ली आनी त्या खातीर साऊल राय तांकां पळयता तांकां दिसना पूण दावीद तांकां सांगता पयसतान वचून थंयचो बालो आनी तो कळसो उदकाचो पळोवन तो थंयतान बाबा सांगता तुजी बालो म्हजे कडेन आसा तो भियनाका हांवें तुका कांय करूंक ना. तुका म्हज्या हातांत देवान वपशिल्लो पूण हांवें कांय करूंक ना. तूं एक देवान तेलायिल्लो मनीस जावन आसा आनी त्या खातीर तुजेर हांवें हात उबारूंक ना. आनी बाल्यान एकच मारण तूं मरतो आसलोय पूण तुका तशें करूंक ना. आनी त्या खातीर तूं देवाचो चित्र देवाचे तें तेलायिल्लो मनीस जाल्ले वरवीं हांवें तुका कितेंच केलें ना आनी तूं आजून बाचाव आसाय कित्याक हांवें तुजेर दया दाखयली आनी तूं म्हजे तावन पयस गेलोय. पूण साऊल म्हणटा हांव तुका कांय करना म्हजे सांगता ये म्हणून. पूण सावलाच्या त्या काळजांत आसलें वीक आनी दावीद मेळ्ळ्यार ताका तक्षणच जुयेशी मारूंक ताणें चिंतलें. आनी आज मोगाच्या भाव भयणीनो वांजेल आमकां कितें सांगता म्हळ्यार कशें तुजो सर्गीचो बाप दयाळ गे तशेंच तुंय दयाळ जा. तुंय दयाळ जा कित्याक सर्गीचो बाप तुजे थंय दयाळ जाला. म्हाका आनी तुजे थंय तोच देव दयाळपण ताणें दाखयला. जर तर हांवें केल्लीं पातकां जर तर देवान पळयल्लीं आनी हांवें चिंतिल्लें बरीच ताणें चिंतिल्लें ते जाल्यार हांव नासतो हांगासर तुमी नासत्यात कित्याक आमचें पातक तसलें. पातक कर्ण आमी पातक करनातले बरी आमची तकली उबारन रावता. देवान आमकां ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायाचो रचलो त्या खातीर ताच्याच सारकें आनी सुरूपाय जावन आसा मोगाळ आनी दयाळ. आनी त्या खातीर मोगाळ आमी जाय जय देवा बरी दयाळ आमी जाय जय देवा बरी. ते दाळा आमी बाचाव जातेले हांव ना तर जालें जशें थंय साऊलाक दाविदाच्या हातांत ओपून दिल्लो देवान
जाल्यार दाविदान ताका कितेंच वायट करूंक ना. तशें आमी जाता आसल्या देवूच आमकां नातले बरी करता आसलो. जर तर देव तसलो जाल्लो जाल्यार, देव म्हजे बरी जाल्लो जाल्यार, तुजे बरी जाल्लो जाल्यार देव खंडीत जावन आमी येदोळो ह्या हांगा संवसारांत आजून आसते ना. कित्याक आमच्या केल्ल्या पातकांक मोर्न आमकां फावलो. आनी जाल्यार हांगासर लोक आमकां सांगता जेजून कशें केलें, देवान कशें आमकां. तुमचो मोग करतेरांचो मात्र तुमी मोग केलो जाल्यार कितें व्हड तातूंत. पातकी तितलें करतात न्हय गे. तर तुमी आतां तुजो मोग करतेलाचो मात्र मोग केल्यार कितें फायदो? कांय फायदो ना. ताचे बदलेक तुजो कोण द्वेश करता ताचे खातीर मागा, ताचे खातीर सॅक्रिफीस भेटया. आनी जर तरी आमचे बरीच आमी त्या मनशाक जुवेश मारूंक सोदता, त्या दाळ तो आमकां जुवेश मारूंक सोदतो आनी आमी एकामेकाक खंडीत जावन दुस्मानंत जावन उरत्या. पूण जेजून तशें करूं ना. बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हूण ते नेनात. त्या खातीर तांकां बक्षी म्हणटा जेजू, ताका जुवेशी मारतल्यांक बक्षी म्हणटा जेजू. आनी आमी जर तर ते बक्षूंक तयार ना जाल्यार तर देवाच्या बक्षान्याक आमी नाफावो जावन आसा. देखून आमकां ती दयाळाय मेळशी ना. तो मोगाळ मोग आमकां देवातान मेळशी ना. कित्याक आमी करता तेंच आमकां देव दितलो. कित्याक हांगासर एक वाक्य आसा, जर तर देवान तुका केल्ले या तुवें हेरांक केल्ले बरी देवान तुका केल्लें जाल्यार तूं केदाळागी मोर्न पावतोय. आनी तुमी रीण दिता आसतना कोण फाटीं दितात म्हूण गॅरंटी आसा ताका मात्र दिवचें जाल्यार तुमी कितें बरें केल्लें बरी जालें. आनी तशेंच दान दिता आसतना तुमी कितें दान दिल्लें बरी जालें. तुमी जर तर तुमच्या वडविकायेंत ह्या बरोवणोमतोच्यान तुमी दान दिलें जाल्यार तातूंत कांय बरेंपण ना. ताचे बदलेक कोण तुमकां फाटीं दिना पूण ताका गरज आसा देखून हात उखलून ताका दिया. ते जाणा देवाच्या त्या दयाळ्यांत तूंय एक वांटो घेतलोय. देखून आनी तशेंच जेजून म्हळें तुमी उसणें दिवचें जर तर फाटीं दितल्यांक मात्र जाल्यार तुमकां उसणें कोण दित. पूण मोग करा म्हणालो जेजू, दुस्मानाचो मोग करा. जर तर तुवें मोग करतल्यांचो मात्र मोग केलोय जाल्यार कितें ओडता तूं. त्या खातीर तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. कित्याक देवान आपल्या पुताक धाडलो आपल्या दुस्माना मदें आनी पातक करतल्या मदें ताका धाडलो आनी थंयसर तो देवाच्या खुशेक खालतीमान घालून ताणें आपणाचो जीव ओपून दिलो. आनी तें जावन आसा उदारपण देवाचें, तें जावन आसा दयाळाय देवाची, तें जावन आसा मोग देवाचो. आनी देवा बरीच म्हाका आनी तुका जायजें जाल्यार तुवें जायजें जाल्यार आमी खंडीत जावन देवाच्या बरी आमी करी जाय. आमी देवाचो मोग मैपास आमचो काणगे जाय. तर आज आमी हांगासर वाचपांत दिल्ले संगती आमी मोतीत व्हरया. कित्याक देव कसो दयाळ तसो तुवें दया जाय आनी देव कसो मोगाळ तशें तुवेंय मोगाळ जाय. हाका तूं तयार आसाय गी. उबी रावया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्वपदार बाप तो स्वर्गान आनी पृथ्वीचो दिसत्यान आनी आदिश्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पुत्र स्वर्गाळावरून बापातान जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रोचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरीन सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडोने पसत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंस ताका खुशाल मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो.
आणि ताचे राजवट शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आणि जीव दाता तो बापा आणि पुता आमीक जाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आणि महिमा फावो प्रभुदेवरे उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदार स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवान आमकां ताच्या सारक्याचे आनी सुरपाचे रचल्यात, पूण आमच्या जिवितांत ते बाबरी केल्ले आमी केदींच ना. देव हर एकल्याचो मोग करता आनी आमचोय तो मोग करता फातकी जावन आसतना. आनी त्या खातीर आज आमची मागणी देवाक आमी भेटोवन दिवया. बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या सहर बिस्पांक याजकांनी आनी धार्मिकांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांतय कोणाय लागीं दुस्मानकाय दवरिनासतना हर एका व्यक्तीन दुस्मानाचो मोग करूंक प्रेरण जायचे आमी मागता. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशान विविध धर्मामध्ये आणि जातीमध्ये समाधानाचे वातावरण आसा कर. एकामेका द्वेषांच्या सर व्यक्तीतय दुस्मानाचो मोग करचे चिंता बळादीक कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजेच्या सर युवजनांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची मौल्या आपल्या जिवितांत रुता करून प्रत्येक जावन दुस्मानाचो मोग करा म्हणलो तुजो उद्देश पाळून एक आदर्श व्यक्ती जिवीत जिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजेच्या सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या पांया तळां समर्पिता. तांच्या जिविताचे कश्ट तूं हळू कर. तांची जतन घेवच्या व्यक्तींनी तांची सेवा बऱ्यान करूंक तुजी कृपा दराळ मापान लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजीन एकामेका मध्ये मनस्ताप असलेल्या आणि बक्षीनासतना असलेल्या सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूचे शिकवण वैयक्तीन रितीन घेवन आपली दुस्मनकाय पयस करीचे म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या युकरिस्ताच्या मेजा बावारी जमलेल्या आमी सर्वांनी आयच्या दिसाचो संदेश दुस्मनाचो मोग करचे, तांकां बरें करचें आनी तांचे पासून मागचें दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक तुजी मजत लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमी आमची मागणी तुका भेटयल्यांत. आमी हेरां बरी न्हय, आमी देवा बरी जायचे म्हणलें तुजो उलो आनी ताका सरी जावन आमी जिवंक आमची मागणी तुजे थंय आमी उबारल्यांत. त्या खातीर त्या मागण्यांचे आमकां तुजी कुशवय जाल्या ती मागणी आमकां फोव कर. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दयाळ मोगाळ बापा, पातकी वर्तरी आयल्या घरी काणी करतो का वाय पुंडो तुका भेटोवन दिता मोकळ जांचो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता ओ तमचे कृपे बेसा ओ तमचे कृपे बेसा वाय मुंडो तू
तामचे कुर्पे बेसा ओ तामचे कुर्पे बेसा मोगाळ भाऊ भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देव पाक मानतात असलें जामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात नेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुका फोव तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं ससनाचें सूख आमकां लाभय हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मरयतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 बारा सर्वेश्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय सगी तुका जय ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे घेता ताका जय 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 जय. ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक जाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक उबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घे आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या वडा साक करा. भावाचो गोड परगटोया. सम्या जेजू आमी हो उंडोवता आनी हे काल्सिंतले पियेता. तुले
पवटी तूं वैभवान येसर आम्ही तुझे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखारी येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा स्मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराक ह्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे हेज्या खिवर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजेतीचो पोती, भगवंत धर्मदूता, भगवंत जुजतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेणे भरोशान येतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सर सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटामसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो कवणेर तावून कुसा पर्यान मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो वोदार काकुळतीचे भांडार सर्वांक दिता आधार बगसूंक सदां तायार.
समोतो मसरताचे तैना दुसऱ्यांचो माघोसको हलकारताचे तैना कितलो बळो कारतो वैसो मोग पर्यंतचे घालचो मोगतो थंयसर कोणें येदोळ देका नासलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गेंचें सूख तूं आमकां बसायताय. ही तुजी बसावन वेगीं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पात्रोन सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर. ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवान जुतात देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सोय मेळ. जेजू सोडूनदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्गाक आपणलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक अडचणी संपड निराशेच्या परिस्थितींत आसल्याचो शर्यती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर भरवसून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातळीन आयलां. आमचे सर त्या सावा सांजूद आमरिपात देवाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या घरांनी पिडेस्त आसात, वाड्यांत आसात आनी तशेंच हेर कश्ट आनी कश्टोंची सबार जाणां आसात. त्यो सर गरजो आतां जेजूक आमी भेटोवन दिवया सांजुदा मुखांत्र. म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडाळा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपostलेक पदवेन पयस तोंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुणायतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्यांक भरवसो दिवचें खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचें मेळून नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक प्रगटलें जावं. आमेन. सर्वेस्वर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सवय रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट उरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. आमेन. तेव्हा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आमेन. आनी सर देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर देवो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. मोगा संदेश घेवन सम्या आमी वेता.
तुझे कुर्पे बळा रास्तूचे परगटा तुझ्या मोगा पूजान काळीस म्हजे लास्ता सेवा तुझी करो कुर्पेन मोकार सरका तुका संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कुर्पे बळा रास्तूचे परगटा मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वादी आमकां भगवान पुरुषाचे कृपेन निवारण आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी